सगळ्यांक नमस्कार. आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनलाक पुरा जनाक स्वागत. आता किरला सीझन भरपूर किरलेत मार्केटांतू. आता मी किरलू शिंदूच कशी म्हण पळया शिंदल्या मात पावना हाक पुरा आमगेला आमची गेल्यान विंगड विंगड नांव आसा गोतस की तुमकां ते एक कुडक्याक विंगड नांवान आपयता आमी. आता किरलू शिंदिताना सादारण गांटयेर शिंदूचे ताका पळयाची ते जॉयंट आसा पळय ताका गांटी म्हणचे किरलाचे. ते गांटयेचे एक अर्दिंच एकडे जो अर्दिंच तेकड कोण शिंदल्यार मात आमकां किरलो शिंदू जाता नाजाल्यार बारीक घट्टी तो. आता ते 2 कुडके हांव शिंदले कुडले ताजी पोय आसा पोय म्हणटाची किरलाचे वयर पळयाची कवरशी आसा ताका पोय म्हणटाची. ते एक पोय निकळ्ळे आनी एक पोय निकळायत म्हळ्यार जायना हांग हें डिस्कनेक्ट केल्यार मात ते पोय निकळटा पळय. आतां हांव हें गांठीर पास एक अर्दिंच सोणू शिंदिता. ते पोय डिस्कनेक्ट जाले म्हाका आनी एक पोय ओपन जाले पळयाची. कशी पळय नेचरान एक पॅक करून दवरला पळय आतां आमगेल पुरो पॅकींग कांय ना कितली चंद पॅकींग पळयाची. आतां आनी एक पोय काडले कुडले आनी एक थोडे पोर्शन ओपन जाले. आतां हें वयत तशी आनी आतां वयर टिप्पार पावताची तरणे पार्ट किरलाचे मेळचे आमकां. आतां पळय आनी एक पोय ओपन जाले आनी एक गांठीर कट केले कुडले. आतां हांव हाजी दिगायेन शिंदून करचें हें दाखयत मागीर. आतां फस्ट हें कुडकी शिंदिल्ली कशी हाजी कसो पुरो म्हणटा म्हण पळय. आतां पळय हो तरनो पीस आतां पळय धवे आशिल्ली कुडकी पुरो केन्नाय भारी तरणे आसता. आतां हांव ते गांठीर अशें करून शिंदून दवरता. एक गांठयेर आमकां पातळ पातळ तरणे तरणे पीस मेळटाची ताका आमी म्हणचे किरला कातल म्हूण. हें पळय हें वय तरणे कुडके हाका किरला कुडके म्हणटाची तरणे कुडके म्हूण म्हणटाची. हांगे कपास म्हाका लायक धवो तरनो कुडको मेळ्ळो. किरलो 2 नमुनेर यूज करताची. एक जीव किरलो एक मिठ्ठा घालल किरलो. दोनीचे विंगड टेस्ट येता रांदयेक. जीव किरलो घालून करचे आशिल्ले रांदय पुरो भारी रूच जाता. जाल्यार जीव किरलो आमकां केन्नाय मेळटवे तेन्ना आमी कसो करता म्हळ्यार मिठ्ठा घालून दवरताची ते यूज करताची ताजे पोरंबोळ विंगड. आतां आमी जीव किरलाचे रांदय करुया. म्हगेले मायन केन्नाय म्हणचें आशिल्लें आषाढांक घालेल किरलो मस्त काळवर ना काळ जाता तेची किरलो मिठ्ठा घालचे जाल्यार श्रावणांत घालका म्हणून. तर कारण कसं म्हूण गोतना तांणी ते फॉलो करता आशिल्लीची आवय आतां तशी फॉलो करता. श्रावणा भितर घालल किरलो आमगेलो काळ जायना वर्सभर येता. ते देखून हांव आषाढा येयले किरलो पुरो जीव किरलाचे पुरो रांदय करची मागीर मेळची किरलो पुरो मिठ्ठा घालून दवरच्यो. आतां ते पळय मध्येचे हांव पातळ पातळ शिंदून दवरला ताका किरला कातल म्हूण म्हणटाची. हें पळय आतां हांगा पळय वयर असो धवो कुडको तो तरनो कुडको. तरनो कुडको आतां पळय आषाढ एकादश येता गजबजा घाल येता भारी लायक जाता खावच्याक घेवंक दवरता. आनी आतां नेक्स्ट येवची पळय चिक्की लायट कलर आसा त्या जून आसा ताका तितले तरणे ना ते शिंदून घेता. हाकजी नांव कसो कोतस हें आतां हांगा शिंदून म्हळ्यार हाजे सानसान कुडकी दवरता. हें आमकां चाबून खावचें जायना गिळू जायना. हें चाबून उड्डोवचें जाल्यार भारी पोरंबोळो हाजी नांव किरला दांडाई म्हणचे हाका. म्हळ्यार अशी कुडकी करून दवरचें. आनी आतां जीव किरलो अशी खावचें जायना 2 दिवस उदका घालका तो एक पोटली बांदूची एक आयदनां भर उदक घालचें व्हड आयदनांतू आनी पोटली तांतू सोडची. सकाळ सांजे उदक चेंज करका. चेंज कर न्ही जाल्यार हाजी तितले घाण विंगड खंयच्याकय ना. ते देखून 2 दिवस एक 3-4 वेळा उदक चेंज केल्यार ते किरलो खावचें आमकां रेडी जाता. अशी खावच्या नज खंय किरलो तांत कसं की एक वीस आस खंय कर आस खंय ते आमगेल्या हेल्थाचें आंग न्हय खंय कोड जाता म्हणटा थोडे जन. एक 2 दिवस उदका घाले कुडले ते पुरो वता खंय मागीर आमी यूज करूं. म्हगेल मायन आनी व्हड पोटली करून राजवा बांदून बांयंत देंवोवचें आशिल्लें. तेन्ना आमकां जाय जाल्यार हेर्साक सांजे यूज करूं खंय म्हळ्यार 24 hours भितर यूज करूं जाता खंय बांयंत भर उदक आसना पावसाळेंत. पळय आतां हें पळयाचें तूं देर आसचें टिप ऑफ द किरलो म्हूण येता ताका म्हणचें सुव म्हणून. ही सुव मीठ मिरसांग लावन तोळका पळयाची कसं रुची गोतस एक किरला सुव तळ्ळेलो आसलें जाल्यार. आतां न्ही तरणे पार्ट हाजी नांव निळी म्हणून. सुवय आमी कट्ट करून निळी जाय जाल्यार यूज करूं येता. तशी तें कातल म्हणलें पळयाचें हांवें तेवें यूज करूं येता. जाल्यार तें विंगड रांदय ताजी शिंदून विंगड रितीर केल्यार ताका एक विंगड टेस्ट ताका विंगड नांव दिलां आमगेल्या मलगड्यान. आतां हांव निळी शिंदिता. निळी पळय हांगा चिके व्हड शिंदल्या हांवें कसो म्हळ्यार म्हाका किरला निळे आनी भिकंड घालून सुकी करच्याक. आनी किरला निळेची कसो करता म्हळ्यार चिकी व्हड शिंदला देखून हांव सुक्या घालता. सपूर शिंदून कोच्च्यान घाल्यार आमी किरला निळेची सान्नां पळ करूं येता. तशी किरला निळेची आंबड करूं येता.
किरला निळे आंबाड करच्याक तांदूळ आनी तोरी डाळ घालून मिरसांग घालून वाट्टून ही निळी 2 दीस उदका घालून पिळून ताका मिक्स केल्यार आनी आंबाड तोळका पळयाची भारी लायक जाता. ताजे पुरंबोळू विंगडू तशी निळी जाय जाल्यार मिठ्ठा घाल येता. ताजी तळासण्यांनी करताची मिठ्ठा घालेल्या किरला निळेचे आंबाडा पुरंबोळ विंगडू हे फ्रेश किरलाचे किरला निळे आंबाडो ताजी टेस्ट विंगड आतां पळय 4 नमनेर शिंदलांगा ದಂಡಾಯಿ तरणे कुडके ನೀಳಿ आनी कातलं पळाक सुरवेचे ते जून ದಂಡಾಯಿ म्हणटाची हे तर्ण कुडको कातलाची आल्ली पियावाग अशी सूपर जाता हे ते ನೀಳಿ आतां पळयलें न्हू तुमी किर्ल कशी शिंदूचे म्हण सांगून प्लस ताजे नांवय पळयलें विंगड नांव घालून आसता ताका तशें तुमी पुरो जन आजी किर्ल हाडाची मार्केटा सुकून आनी हे विंगड रितीर शिंदयाची ताजे विंगड नमन्याचे रांदय करून खावयाची हे यूज करून ऑलरेडी हांव 2-3 नमने व्हिडिओ केल्लेले आसा हे पळयाची किर्ल आंबाड्याक अशी ते कातलं घालून करचे मागीर गजबजे आमगेले ह्या सायडा स्टायलारी तर्ण कुडको घालून मागीर हे किर्ल आंबाड्या नोंदचे ताकाय तशीची निळी जेव्हा कातलं घालून करचे हे तुम पुरा जन ट्राय करून पळय हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जालवय म्हण लागता इश्ट जालवय म्हण जाल्यार मेगेल चॅनल पुरा जन सब्सक्राइब करायची तुमगेले फ्रेंड्सा रिलेटिव्सा सांगायची. धन्यवाद.